Koszali soda tuka उसक्या गोदी सोदा तुका उषा बोला सोदा तुका सोगे गोडे सोदा तुका उषा बोला सोदा तुका सोगे गोडे सोदा तुका Koszali soda tuka उसक्या गोदी सोदा तुका उषा बोला सोदा तुका सोगे गोडे सोदा तुका उषा बोला सोदा तुका सोगे गोडे सोदा तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुझे सोबे आसू. भयणी भावलो, ह्या सकाळच्या दिसाक सगल्यांक तुमकां ह्या देव मंदिरांत माये मोगाचो युखार तुमकां पळयोवन आमी खुशाल. हे मिसा भेटींत वांटो घेता आसतना आज 2 इंटेन्शन्स आसात. पयलें, कार्मिना डिसोजा ह्या आमचे भयणीक आज 3 वर्सां भरतात. 3ऱ्या वर्साचो उगडास करतना तिका तिणें आशिल्ली सुर्गीची सवस्काय सासणाचें सूख फाव कर म्हूण मागतना जुआंव मानुएल फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावाचो 2ऱ्या वर्साचो उगडास, 2nd डेथ एनिवर्सरी, ताचे बसत मागुया जेजूचे मोहिमेंत ताकाय भाग्येली जावंक भाग मेळूं. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत बेना डिकोस्टा, एलिया फेर्नांडीस, एलिस्टर झेवियर आनी दुसरी आपलो वाडदीस उलोवणाचो दीस समारंभ केल्यांक आमच्या मनांत हाडुया आनी तांचेर देवाचो आशिर्वाद आनी बरी भलायकी तांकां मागुया. बावडीनो आज पवित्र सभा करता उगडास, सेवा धर्मीक उगडास भाग्यून आगता हे आंकवारीचो आनी रोगशास्त्रीचो. पवित्र सभेच्या सुरवेक 3ऱ्या शेंकड्यांत ही आमची आगता जियेली आनी भावार्था खातीर सगळे तरेच्या वायटाचेर जैत व्हरून तिणें मार्तीरपण भोगलें. तिचे विनवणेन आमी मागुया सगळे तरेच्या वायटांतली आमकां निवार आनी भोव करून आमी जेजूक गोवाय दिवंक आमकांय एक काळजीदार काडीच आनी आमचे मागणे फोडादीक जावंक देवा आनी एकामेकाचें भोगसणें मागून मिसा भेटेक तयार जावया. हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तनान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां
म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो म्हजो बरोबरात ह्या वाचत लागीं सदांच सांगवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. एक घडयोगीस रावन आमची एक एकल्याची इंतेसावां ह्या जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. सर्वेश्वर आमचे मोगाळ बापा, जेजूच्या मोगा खातीर आंकवारपण सांबाळून रोगशाश्रीपणाचो मुकूट जोडूंक तुज्या अशोक्त भुरग्यांक तूं फाव करताय. तुज्या आंकवारी बागेंत आगताचो आयज आमी वार्शीक समारंभ करता. कोश्टां आडकोडीचेर जैत व्हरून आनी निश्कळंकपण सांबाळून मोरोपुऱ्यान खऱ्या भावार्थांत ती तीर रावली. तिची देख घेवन आनी तिचे विणवणेच्या आदारान निर्मळपण सांबाळूंक आनी शेवटपुऱ्यान तुका विस्वासी रावन तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आनी कार्मिना आनी जुजे मानुएल ह्या आमच्या भाव भयणांक तुज्या सर्गीच्या आनंदाक पावय. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सियोनातावन म्हणजे दाविदाच्या शारांतसून आर्क पेट हाडूंक सालोमावान इस्रायलाच्या जाणट्यांक, कुलांच्या फुडाऱ्यांक आनी इस्रायलीत गोरेबाच्या वडिलांक आपणा भोंवती जेरुजाल्या एकठांय केली. येतानी म्हयन्यांत हो म्हयनो म्हणल्यार वर्साचो 7वो. पोरबे सोमिया सगलीं इस्रायलाची पोरसां सालोमा राजा भोंवतणी एकठवली. इस्रायलाचे सगळे जाणटे पावतच यादनिकांनी आर्क पेट खांदार मारली आनी ती जमातीच्या तोंबू सयत आनी तोंबूत आशिल्ल्या सगल्या पवित्र आयदोना बरोबर वेली. यादनिकांनी आनी लेवितांनी ती उबारून हाडली. आर्क पेटेच्या फुड्यान सालोमाव राजान आनी ताच्या सांगाती आसलोले इस्रायलाचे पोरचेन मेजूंक लेगून नजो तितले शेलयांचो आनी बैलांचो यत्न केलो. यादनिकांनी ती आर्क पेट देव मंदिराच्या मोल्यांत म्हणजे
भोव पवित्र स्थानार केरोबींच्या पाकोट्या खाल हाडून दवरली. आर्क पेट दवरलोली थंय केरोबीनी आपले पाकोटे सोडलोले आनी ते आर्क पेटेक आनी तिच्या खांब्यांक आसरो दिताले. ते आर्क पेटेन आसल्यो फकत 2 फातरी इजिप्त देशांतले इस्रायल पोरजेक भायर सोडली तेन्ना सर्वेस्परान तिचे कडेन करार केलो. त्या कराराच्यो फातरी त्यो होरेबाक मोजेसान त्यो आर्क पेटेंत दवरल्यो. याज्ञीक पवित्र स्थानांतले भायर सरतोच सर्वेस्पराचें मंदीर एका कुपान बोल्लें. ह्या पासत धार्मीक सेवा करूंक याज्ञिकांक थंय रावूंक जायना जालें. सर्वेस्पराच्या वैभवान सर्वेस्पराचें मंदीर बोल्लें. तेन्ना सालोमावान म्हणलें, एका खाल्या किट कुपांत आपूण रावतलो म्हूण सर्वेस्परान सांगलोलें. पूण हांवें तुका रावूंक एक मंदीर बांदलें. तुवें थंय तिकान करूंक सदां सर्वदां. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या विसवाच्या जाग्यार चडून व्हर सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया, तुज्या विसवाच्या जाग्यार चडून व्हर सर्वेस्परा. एफ्रेतांत आर्क पेट आसा म्हूण आमी आयकलें. यारिमाच्या मैदानार ती आमकां मेळ्ळी. तो तिकाण कोत्ता थंय आमी वचुया. ताच्या पांयाचे मोन्न्यो मुखार सरपटुया. जबाब, तुज्या विसवाच्या जाग्यार चडून व्हर सर्वेस्परा. तुजे पदवेचे आर्क पेटे सयत सर्वेस्परा. तुज्या विसवाच्या जाग्यार चडून व्हर. तुजे याज्ञीक प्रमाणीकपणान चलूं आनी तुजे भोक्त आनंदान उल्हासूं. तुज्या सेवका दाविदाच्या मोगा खातीर तुज्या मागलोल्या भायर घालूं नाका. जबाब, तुज्या विसवाच्या जाग्यार चडून वच सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. जेजू स्वर्गाराज्याचे शुभ वर्तमानां परगट कोत्तालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्सांच्यो पिडा रोग बरो कोत्तालो. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Sorvespor तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पोलतोड मारून जेजू आनी ताचे शीस जेनेझरेताक पावले. थंय तांणी होडे लायले आनी जेजू होड्यांतलो भायर सरोना फुडें लोकांन रोखडोच ताका ओळखलो आनी आख्या प्रांतान हांगा थंय वचून तो खंय आसा तें आयकून थंय वायटकारांक अंथरुणां सयत हाडूंक लागली. आनी तो वेता थंयसर जावं ग्रामांनी जावं नोगरांनी वो शेतां मोळ्यांनी
वायटकारांक मैदानार दवरताली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक पूर्ण हात लावंक दी म्हूण ताचे लागीं मागताली आनी हात लायताली तितली बरी जाताली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, जेरुजालेमचें मंदीर तातूंत देवाची आर्क पेट आसली आनी आर्क पेट जावन आसली जुदेव लोकांक एक व्हडली अभिमानाची वस्त. थंय आसल्यो 2 फातरी, देवान मोइजेसा लागीं हे उपदेश दिल्ले त्यो फातरी. देवान मनशाक वळख केल्ल्या कोराची कुणां ही तांची आर्क पेट आनी अभिमानान देव जेरुजाल्याक देव तेंपलांत आसा अशें तांचें धोरण आसलें. आनी देखून जेन्ना जेजू तांकां सांगता हें देव मंदीर मोडात आनी 3 दिसांनी हांव बांदून दितां, जुदेवांक व्हडलो शॉक जाता, जीट मारता सारकी, मारीन दिसता तांकां जेजू. 40 आनी 100 वर्सां लागलीं, 44 वर्सां लागलीं हें व्हडलें देव मंदीर बांदूंक. इतलो सगळो लोक सोलोमन पातशाच्या मार्गदर्शना खाला हें मंदीर बांदूंक आसलो आनी तूं 3 दिसांनी मोडून बांदता म्हणटा. They took offense at Jesus. पूण जेजू आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर सांगतालो. They couldn't grasp. They had no idea of what he was saying. हें देव मंदीर आमचें 480 वर्सांचें इतले सगळो पावस हिंवाळ्यो सगळ्याचेर अखंड उबें आसा. आमकां एक एकल्याक अभिमान, जुदेव लोकां भाशेन अभिमान, कित्याक हें देव मंदीर आमच्या पुर्वजांनी भेटयलें, ताका किरीत भाशेन कॉन्सेक्रेट केलें, भाग्योन मिंगेलीक भेटयलें. आनी आमकां अभिमान हो खुशालकाय इतलीं सगळीं वर्सां आमचे पुर्विल्यांनी हो भावार्थ सांबाळ्ळो देखून. आज खुशाल जावया जेन्ना सोलोमन पातशाय देवाक तयार करता हें मंदीर, ताची आर्क पेट सांबाळून. आनी तें देव मंदीर व्हडलें, चड व्हडलें आसलें. रोमाचे शिपाय, रोमाची फौज येवन मोडचे आदीं व्हडलें देव मंदीर तें. आनी देखून त्या देव मंदिराक व्हडले 7 दारवंटी आसले. आमचो ताळगांव धाकटुलो गांव, हें देव मंदीर कितलें व्हडलें, केदी व्हडली सुवात आडायता. पूण आज ताचें डिस्ट्रॅक्शन जालें म्हणटूच लोक थंय रावता भितर. तांणी घरां केल्यांत, तांणी दुकानां केल्यांत, पसरे केल्यात, मांस मेळटा, च्या मेळटा, सगळें मेळटा. ते काळार मंदीर तें, आनी तें मोडलें म्हणटच आतां ताची असली दशा जाल्या. बांबडीनो, शुभ वर्तमानांत आज काय बरी वस्त आमकां मेळटा. घरा वयता आसतना आमी नियाळूंक दवरूंक लोक जेजूशी येतालो, दुयेंतींक घेवन, पिडेवंतांक घेवन, तरेतरेचे पिडेक सांपडलेल्यांक, आर जालेल्यांक अंथरुणार सयत घेवन येताले. आनी कितें करताली, तांचेर हात दवरून बरें कर म्हूण मागताली. थोडीं जाणां मागतालीं आंगोस्त्राचे देगेक हात लावंक आपल्याक दी म्हूण, ताचे लागीं मागतालीं. आनीक हात लायतालीं तितलीं बरीं जातालीं. आंगोस्त्राचे देगेक
हात लायताली ती बरी जाताली भाग्यवंत मार्कू सांगता. जेजू बापाचे दया काकूत मोग बरेपण शिपडावंक आयिल्लो आनी हें तो करता भाव भयणीनो आपल्या उक्त्या जिवितांत भोव करून पिडेवंतां सोबें कश्टवतल्यां सोबें समाजाच्या देगेक आसलेल्या सोबें आपले बापाचे दयाळ काळीज दाखोवन करता. देखून जेजूक चेपतात. जेजूच्या आंगोश्राक पुरान हात लावंक सोयेक मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण रावतात. आनी भाग्यवंत मार्कू म्हणटा हात लायतालीं तितलीं बरीं जातालीं. हो जेजू आमचे बरोबर आसा. आमी न्हय फकत ताचे आंगोश्टाचे देगेक हात लायता पूण ताका आमचे काळजांत घेता. ताची पिकोवणी आमकां अणभवूंक मेळटा. पूण आमी अणभवल्यार पुरो ना. आमीच ही ताची दया काकूत बरेपण भोगसणें सोंसणीकाय समजीकाय दुसऱ्यांक दिवपाक गरजेचें. आज तुमी आनी हांव आमी दुसरे जेजू. एवरी क्रिश्चन इज आल्तेर क्रिस्तूस एनादर क्रायस्ट. आनी देखून आयच्या समाजाक आमी वयज वखद जावंक जाय जेजू भाशेन. जायतो लोक आमकां रावता जावं आमच्या एका बरे उतराक जावं आमचे दोयाळ करणेक जावं आमी मोवाळ मधूर काळजाची जावंक लोक रावता. खंय अणभवतलीं जेजूक आमचे उद्देशी. खंय तांकां अणभव मेळटलो काकुत्सार बापाचो मोग दया आमचे उद्देशी. आनी देखून भाव भयणीनो आमी एक एकलो आल्तेर क्रिस्तूस. वी नीड टू बी एनादर क्रायस्ट. ह्या समाजांत जायते तरेचें दूख काळजा मनाची पिडा कुडीची पिडा तरेतरेची पिडा आमी भोगता. डोंट थिंक इट इज ओन्ली फिजिकल सिकनेस. जायतीं बाबडीं मना काळजांत दुयेंत आहात. कितलेंय वखद गेल्यार लागना. कुडीचें दुयेंस न्हय आत्म्याचें दुयेंस मनाचें दुयेंस काळजाचें दुयेंस तरेतरेचीं दुयेंसां. आनी थंय आमी एक एकलो जेजू भाशेन दुसऱ्याच्या जिविताक पेकोवणी हाडपी जावंक जाय. आमची कुमन्यांव दितेलीं भाव भयणां दर आयताराक जेजू घेवन पिडेवंतांक वेतात. वी हॅव मोर दॅन 100 people in our parish where Holy Communion is distributed every Sunday. आनी जेजू ह्या पिडेवंतांक आनी आमकां आपली भेट दिता आनी आमची आपली पेकोवणी दिता. पेकोवणी आमकांच दवरूंक न्हय. देवाची काकूत बरेपण मोग दोयाळ मोवाळ बापाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक जाय आमी. वी नीड टू बी एजंट्स ऑफ द मर्सी ऑफ गॉड. आनी हें करूंक भाव भयणीनो जेजू आमकां आपयता. आमच्या मधूर दोयाळ मोवाळ उतरांतल्यान आमच्या आसण्यांतल्यान आमी जायतें करूं येता. जायते फावटी आमी रोखडींच रागार जाता रोखडींच बेजार जाता रोखडींच तिडटा रोखडींच जायते फावटी गाडी मारता जायते फावटी दुसऱ्याक दुखूशें कोत्ता. आमचें उलोवप दुसऱ्याक दुखयता. समटायम्स आवर टॉक इज व्हेरी डिस्ट्रक्टीव. वी वॉन्ट टू पूट डावन पीपल. भाव भयणीनो जेजून अशें करूंक ना. ताणें सगळ्यांक वयर काडलें. पुर्दुवारान सांपडलेले बायलेक मारूंक आयिल्ले. बाय तुका कोणें कांय करूंक ना हांवूय करिना वच पातक करिनाका. झाकीव लोकांक भियेतालो. लोक ताका चोर म्हणटालो. तो रुमडीच्या झाडार चडटा जेजूक पळोवंक. ताचें नांव कोणूच घेनासलो. ताचें नांव घेवप म्हळ्यार देखून लोक चिंतालो अपमान म्हूण. जेजू म्हणटा झाकीव देंवन ये
देव तूं हांव तुमगेर रावतां आज जेवपाक येता तुमगेर. ती बायल पातकी शारांतली पातकीन रोडटा जेजूचे पांयाशी. ताचे पांयांनी आपली दुकानी आपली ताचे पांय धुता. जेजू शिमाक सांगता कितलो व्हडलो मोग तिणें दाखयलो. सगळीं तिची पातकां बोगसली वस ओ जेजू. आनी हे भाशेन आमी एक एकल्यान जावं बाबा बिडिनो हें आमचें आपोवणी. तर आज आमी घरा वयता आसतना मनान धरुया आंगोश्टराची देगेक हात लावन लोक बरो जातालो. इतलो भावार्थ जेजूचेर आसलो. जेजू आयज आमकां आपले भाशेन जावंक आपयता. जायतो लोक आमकांय आपल्याचेर हात दवर मागणें कोर आपल्याक बेसावन दी आपले पासून माग अशें सांगीत आसता. देवाची काकूत बोगसणें दिवपी आमी बरेपणाची हातयारां जावंक त्याच जेजू लागीं हे मिसांत कृपा मागुया. भेटोवणी आमी गायन गावया. सर्वेस्वर मानून घे. C30 पान 40 C33 पेज 42. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. सर्वेश्वरा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटवलेली देणी पवित्र कर. आगता तुजे भोगतिणीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लास जालें की हे मोगाच्या बळान तिणें आपले कुडीचे सगळे वळवड्यांचेर पुऱ्यान जोयत वेले. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं ओत्रेकून मागता. तुजे पुता जेजूची नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. हांवें ती सर्वेस्वराक वार्ता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी शास्त्राचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. आगता तुजे रोगशास्त्रिनीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. अशें हे परी तूं आमकां गोवाय दिवच्याक गोट करताय आनी अशें आमचे अशक्तायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सोपुर्णायेन परजोडायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका जोयचो. सोर्वेस्वराचे नामी येता ताकाचो. उसर्गी तुका जोयचो.
बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ती देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात म्हजे रगताची कास नव्यानी सासणी कोराचें रगत पातकेंचें मोगसुणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूड परगटुया Gesù melo, Gesù जिवंतला, Gesù नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी प्रज्वलपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक की प्रिदमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक कार्दियार फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय सर्वेस्परा तुजे चाकोनी कार्मिनाची आनी तुज्या चाकऱ्या झुजे मानवेलाची काकलूत कर तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यन धर्मदूता आनी सरकारी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत वेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक Amen. आंगोश्टाचे देगेक हात लावन लोक बरी जातले तोच जेजू ह्या अवताराचेर आमचे बरोबर आसा हे वेळार आमचो भावार्थ जागोवया आनी त्याच जेजूक आमकांय सगल्यांक काळजा मनाची पेखवणी फाव कर म्हूण मागतना उलो मारून म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीय तुजें नांव तुजें राज आमकां यो तुजी गेशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जा आमचो दिसपटो गिराय जायच आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पात्रां बगस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान तेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती. वस्त जेजू जाणें सगल्यांक बरें केलें. वस्त जेजू आमचो सुरुंडार आमकां आपली पेखवणी फाव करता. हे जेजूचे जेवणांत आतां भुक्तीन वांटू घेतली आमी सुभागी. सगळ्या तुमच्या करूंचे म्हाका पावनात पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोचे मासू कोरें खाण जेजूक आमच्या काळजांत शेवतना गायन गावया. D30 पान 60 आनी 3. D30 पेज 63. Moje masu koreka
प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमचे प्रितीचे बापा आगता तुझे भाग्योंत रोगशास्त्रिनीक तुझे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोन्नान जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवला तुझ्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जैतिवंत आमकां कोर म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आज सांजे 4:15 16:00 तीर्स आसतलो. उपरांत देवाक आर्गां वाखाणणी करपाचीं गितां आनी मागीर देवाच्या उतराचेर नियाळ कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुपाची जमात सगळ्यांनी वांटो घेवचो. सांजे 6:30 आमची ओल्ड PPC तांची जमात 6:30 PPC वांगड्यांची जमात. उपकार करून सगळ्यांनी वांटो घेवचो. आमचे मदें मिसांव जावचें आसा ताचे वयर बारीक भास आमी करतले. फाल्यां 6 फेब्रुवारीची आमची इलेक्शन्स आनी रिकलेक्शन 6:30 हांगा इगोर्जीन आनी तसलेच वातावरणान आमी इलेक्शन्स करतले. जाता तितल्यांनी वांटो घेवंक वावुरचें म्हूण आमी मागता. जी कोण सदां येतालीं आनी चुकूय नासतना एक सेशनांत वांटो घेवचो. 9 तारखेर आमचो वॅलंटायन नायट सिनियर्स तिकेटी आमचे वांगडा लागीं आसात. आनी हेंच्यांनी मागुया आमचे मिसांव शेनवारा दिसतान आमचे बरोबर रावंक रेदेमतोरीश पाद्री येतले. तांकां खेरीत देवाची कृपा पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. हो रितीर हो रिकलेक्शन हो लँथन मिशन बरी भशेन आमच्या गांवांत जावपाक आनी आमकां ताचो सदांच उगडास उरपाक. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजू भाशेन पिकोवणेचें दूत जावं क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया जिवितांतूं उजवाडांतूं K4 पान 141 K4 पेज 141.